चोरांचो मोर्चा सध्या म्हापशेची देवळां परत टार्गेट केल्यात। सोमाराक काणक्या साखळेश्वराच्या देवळात चोरी। चोरांनी सीसीटीव्ही फोडून उपरांत फंड पेटयेंतल्या पैशांक हात मारलो। थंयची दिवली चोरली। फंड पेटयेंत 2-3 हजार आशिल्ले। चोरांनी काणक्या कपेलातूय तेच कर्म केले। थंयच्या फंड पेटयेंतूय 2-1 हजार आशिल्ले। ते घेवन चोर फुज्जो। इज ऑन रायज आणि आयज आमी पळयला की सांत खुरीस एट काणका पार्रा रोड मेन रोड एंड तेजे सायडीक साखळेश्वर देवस्थान आणि तेन्नाच आमी आयकला की रेवरा एक शॉप थिवी ते राती काल फोडला म्हणून। SP नॉर्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसान हेंच्यानी एक मेकॅनिझम दवरपाक जाय की हे एवरी नायट पेट्रोलिंग एंड स्पेशली नियर चर्चीज टेम्पल्स ह्यो धाकटी कॉपेलां आहात थिंगा एक राउंड आसपाकूच जाय एंड देर हॅज टू बी सम स्केअर इन द माइंड्स ऑफ दीस पीपल हू आर स्पेशली कमिंग टू गोवा फ्रॉम आउट स्टेशन ऑर फ्रॉम गोवा। चोरांनी रेवोडच्या एका टेलरिंग शॉपात हात मारलो। थंय बॅगांतले 5,000 फारायले। पळय रोड लायनींग हे शॉप आसा सारकी इंगोरीच्या फुडल्यान आनी जवळ जवळ हांगा तेचो माल आसतलो एक कमीत कमी साडयो व्हॅल्युएबल साडयो 10-10 हजाराची सुद्दां साडी आसली एक कमीत कमी 5-10 हजाराची हांगा चोरी जाल्या। तेन्ना तेंची सेफ्टी कशी कितें रातचे आमी नासता केन्ना घरा कडेन तेन्ना कोण येयलो तेका व्हडली डेकॉयटी जाली जावं कोण मारून गेलो कशें कोण हेका रिस्पॉन्सिबल हेचेर कितें तरी पुलिसांनी एक्शन घेवची जाता। स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते।